आतां सिजन कॉमेस जालें पूण हे सिजन बरें सगळे भायले पळय आहाय तितले लोक भायले ओनर आहाय ते भायल्यान दिलो आहाय ते सगळे बिजनस करताय बिजनस जालें हे ऑफ सिजन येयलें की आपल्या भाटब्यास पळय आहाय न्हू सगळे तो एरिया फूल येळे बिचार क्लोज करताय सो ऑफ सिजन कितें जाता लोक हेरूय सिजन पळय लोकांय हें आहाय रस्त्या ह्या वाटेन पळय रावताय तांकां लोकांक आनी ट्युरिस्ट येताय तांकां कोणाकूच बिचार वचपाक एक वाट आसना एक म्हणून ते मदें वचपाचें नाल्यार रस्त्यान वचून सामकें पालोलें आमगे पार्किंग आहा ते वयचें पडटा सो ताका लागून आमी आयज कलेक्टरा येवन मेळ्ळे आमकां हो सगळो लोक येवन तांकां मेळ्ळा आनी कलेक्टरा सांगलां आमी हें आमकां अशें प्रॉब्लेम आसा सो त्यो वाट पळय आनी एक वाटेर आमच्यो 7-8 वाट तर आमी दवरल्यो जाल्यार आमी पावळे लोकांक सगळ्यांक बऱ्या पडटल्यो ऑफ सिजनाक जाणटो म्हणजे एक वॉका वयताले ताका बिचार वचपाक मेळना तशेंच एक ओरे सायडीन तर एक ट्रेजिडी कितें जालें बुडलो कितें जालें त्या मनशा दोतोरागे हाडपाक थिंग वाट ना बोगले आनी त्या थिंगसून ते आमी सेंटरा वता म्हळ्यार तो वत मरून काबार जाता बरी तर आमी ही वाट तर ओऱ्यांतल्या जाग्याची गाडी पासून येवपाक दवरली जाल्यार त्या मनशाचो जीव आमच्यान वाचोवपाक जाता सिजना पासून आमकां इतली त्रास जाता कित्याक रेस्टॉरंट आहाय ते आपल्या रेस्टॉरंटान वचपटाय वयतना ते सांगताय तोंडान सांगताय पूण जेन्ना वयताय तेन्ना तेंचे तोंड काळे जाताय कित्याक आपल्या हितूंतल्यान वयताय म्हूण सो आमकां तें नाका खंयच्यान एक शिमेचेर एक मिटर आमकां तर वाट दिली जाल्यार आमकां सगळे पावळेकारांक फ्युचरा बरा पडटा आयज आमकां थोडे जाण हें करून वांटून मागून घेतले पूण आमचे फाटल्यान जे आमचे जनरेशन जाता ट्युरिस्ट येयत रावतले ह्या लोकांक बऱ्या पडटलें म्हणून आमचो उपकार मागला आनी आतां डेप्युटी कलेक्टरान सांगलां आमकां फ्रायडे 8 तारखेका 11:30 वरांचेर आमकां येवन पावळे आपूण पर्सनल इन्स्पेक्शन घेतलो आनी तेन्ना आमी तें सगळें डिसायड करया म्हणलां सो हें आमी सांगलां आनी लोकांक सगळ्यांक आश्वासन दिलां आनी तो कोत्तो म्हाका गॅरंटी आहा त्या कामां उमेद आहा तो म्हजे बरो सीओ आहलो म्युन्सिपालिटी सो हांव जाणटे घेता आनी तेजे भायर आनी तुमी कितें विशय मांडले काय कितें आनी ऑफ सिजन अशें करून पावसा पळय सिजना होळी पळय आहाय न्हू त्यो सगळ्यो उदकान बंद ओवरफ्लो जाले कित्याक तेंचें एंडींग पळय आहाय तितलें बंद जालें ज्यो वचपाचें आमच्या खंय त्या हितूंतल्यान व्हांवोन सात दर्या वयतालें ते दर्या वचपाक मद्याक लोकांनी आतां ते गेले प्रॉपर्टी आनी चलोवपाक लिजार दिले ते कितें करताय ते आपल्या फायद चयताय सो तांकां तें बरें करून जाय पूण ते होळी पुरोवन गेले सो ज्यो हांवें ते दुसरें सांगलां सर आज सांगलां की तेच एक आमकां सगळो तो पावळे प्लॅन आहा तो आड खंय होळी आहाय ते तेचेर आहाय पळय ते आमी चोय आमचे WRD हें करून ओपन करून घेवया तशेंच ताणें आमकां आनी हें दिलां की हांव फाटीं उलयलो ते कडेन ते आयज ताणें आमकां सांगलां की आपूण तेका मुखार वता ज्यो बिचार पळय इरोजन जावन गेलो आहाय लोकांले तेका वॉल घेवपाक ताणें सांगलें कितें एक प्रपोजल रेडी कर थ्रू म्युन्सिपालिटी एक रेजोल्युशन घे आनी मागीर आपूण तुका रिटेना वॉल ती बांदून दिता 400 मिटर पासून आपणें सँक्शन करून आपूण घेता म्हणून तें कडेन सो आतां तें आमी उलयन जालां आनी 8 तारखेर आमी 11:30 वरांचेर पर्सनल तेगेलें इन्स्पेक्शन दवरलां हें फकत पावळे हांगाच आसलें Today, all the Paloli local area people visited my office, informing that the blockage of the roads and pathway, and there is some road which was in the go to the seashore, Paloli beach has been some block because of the business activity. I called that I got the message that some people were visiting my office. I told them to come here. We'll sort out the problem, whatever blocked by the coastal Paloli beach area. So they pointed out some of the which is blocked the area. I told her I will come at 8 on Friday at 11:30. Show the inspect the site and show the where is the blockage of the path, road, wherever which is effect to the people of local people on the going to the Paloli beach area. So we communicate people to come on 8 at 11:30. Personally, I inspect the site. We will sort out the problem faced by these local people.